मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सकाळ झाली आमची, उठले, ब्रश केले आणि व्लॉग स्टार्ट केला. शिव येला आता म्हणजे तुम्ही म्हणता शिव गेल्लो खंय? शिव सकाळी हो हांव आता उठला. चल ब्रश कर. शिव सकाळी संग गेल्लो. आयज इतलो बिझी आहा तो. आयज ताका 3 कडे इव्हेंट आहा. तो सकाळी गेल्लो तो हांगा थिबीम न्ही ऑन करपाक म्हणजे रातचे सेटअप बिटअप करून आयिल्लो एकांक. सकाळी संग गेलो, मागीर ऑन करून आयला. आयज 3 कडे इव्हेंट आहा ताका. एक थिबीम आसा आणि एक खंय फिदाल्गो डॉक्टर केदाराचे ऑपरेशन आहा लाईव्ह. आणि एक खंय राज फार्म म्हणून होंडा सांचे 3 कडे आसा तो. आयज बिझी आहा. जस्ट आत्ता आयलो आणि काय भायर खावंक ना भायर खाल्ले न्ही. तेच म्हणटा हांगा येवन पळय मॅगी खाता. मॅगी भाजी आता भूक लागली परत म्हाका. सकाळी बेगिना गेल्लो न्ही. सकाळी आनी कितें म्हणटा करून दितलो ब्रेकफास्ट इतले बेगिना जायना ते. तर सकाळी तो खंय कितें खाल्लें खंय भायर आनी आतां परत आपल्याक भूक लागला खंय. तर मॅगी करून दिवं पालो. ताका मॅगी खूब आवडटा. एपळ्यात आय लव मॅगी. मॅगी म्हटल्यार जीव ताका. तर ताका मॅगी करून दिलें. हांव हांगा बसला. चपाती आणि चिटकीची भाजी. हां उडे वॉश करचे. ओके हांव बसला हांगा चपाती आनी भाजी खावपाक. च्या पिता. आयज म्हाका सगळें क्रिसमसाचें सामान काडूंक जाय आशिल्लें. म्हाका मातशें हेल्प करा. हां रितीव काडटलो. आयज म्हाका सगळें काडूंक जाय क्रिसमसाचें सामान आनी स्टार्ट करता हांव फाल्यांच्यान डेकोरेशन. ओके तो चला पयलीं हांव चाय पिता. कित्याक चाय पिवन न्ही म्हाका टॅबलेट घेवंक जाय ताका लागून. सो हांव चाय पिता. चपाती न्ही काल रातचे केल्लेले. तुमकां सांगता खरें. ती म्हणटली कालची भजी खायनाका. कालची भजी म्हणजे काल रातचे चपाती केलेले शिवणाचा लागून. शिवणाचो येयलो रातचे एकांक. तो जेवपाक येवंक ना. पावूंक ना तो जेवपाक. चपाती बी करून दवरलेले. तो हांव पयला आपूण भायर जेयता. चपाती तशें उरता न्ही ते ताका लागून चपाती भाजी हांव खाता. तुमी म्हणनाकात कालचे बीन खायनाका म्हणून. केन्ना केन्ना उरता जाल्यार खाता आमी. तशें कांय ना. आहे न्ही शिनात. घरचे जेवण सपोज कालचे उरले बिरले कांय ना. खाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक आमी बरें तेल बील घालून करतात. ओके जाल्यार मम्मी चाय पिली. रितीक उरला. रितीक चपाती बी कांय नाका ताका टोस्ट. ओके चला चाय पिता. मागीर थोड्या वेळा मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जालें म्हाजें ब्रेकफास्ट टॅबलेट बी घेवन. रितीका म्हटलें मातशें म्हाका काडून दी सगळें सामान. चला जाता मरे तुका. ते बेड काड न्ही. ना मातशें बेड कितें काड. येस शिव म्हणटा आपल्याक बसोंक दिना खंय बायल. फक्त काम राहता. फक्त ते ओपन कर तूं. रिती खंय काडटलो. हांगा न्ही रितवी. थंय आसा. ना काडून मेळटलें कर तूं. कितें दवरता सगळें न्ही हांगा आसा. क्रिसमसाचे हांगा आसा आनी दिवाळीचे सगळे वयर आसा. काडटा मरे तूं सगळें काडूंक जाय ते. हे पिलो रा खंयचे वॉच धीरे दय हांगा दय. बरें पडटा सगळें एकूच कडेन दवरलें न्ही. मागीर टेन्शन पडना. सगळें काडटे मागीर परत काडचें ना. ते हें धीरे सगळें आसा. सो मशीन बिशीन कांय मारूना. म्हटलें पयलीं हें काडया नाल्यार कितें जातलें बरा सगळें मागीर परत धूळ जाता. दवर थंयसर थंय सगळें काडून मागीर मशीन मारून पुसपाचें. काड दवर वयर दवर दी. सो जालें थंय काडलें सामान आनी तो आतां बसला स्टडीज करपाक. रित्वीक बस म्हटलें. ओके सगळें काडून हांवें हांगा दवरला. पळय फाल्यां स्टार्ट करतलें हांव. पळयात सगळें काडून हांगा दवरला. सगळें हांवें म्हणलें बस म्हटलें. नाल्यार हांगा तें नासता फूल डे न्हू रे. हय सो शिव गेलो जस्ट आत्तां. मम्मी हांगा बसला. आई सगळें हांवें म्हण. आई कितें करता स्पेशल खाजें खाता. आमच्या नेबरान खाजें दिला. जात्रा आसलेले खंय तेंचे खंय देवीचे. जस्ट ताणें खाजें हाडून दिला. पळयात
इतलेंच पुरो आमकां एक पॅकेट बी हाडलें न्ही आमकां तशें उरता. आतां आमी हाडपाचें बंद करतले कित्याक आमी कोण खायना. आतां इतलेशें आहा न्ही ते काबार जातले. आनी येताना शिवनी चिकन हाडलें. येताना घेवन येयलो चिकन. शिव आयज जेवपा येतलो काय ना खबर ना. येताना शिव चिकन घेवन येयला. मम्मी म्हणपाली हांवें म्हटलें करी कर तें बी कशें तुमकां खबर आहा न्ही फक्त चिली पावडर गरम मसाला म्हाका तेच आवडटा आतां खावपाक. तितून चडशी गरम मसाला चड घालना इल्लेशी गरम मसाला घालता पण म्हाका तेच आवडटा आनी बासमती रायस. सो मम्मी म्हणपाली आपल्या नाका मम्मीक तें आवडना करी. सो मम्मीक आहा फ्रिजीन स्टॉक कसलें गे वेल्लेचें हुमण आपूण तें खाता खंय. थोडो चिकन दवरला फ्रिजीन कित्याक आयज न्ही आमकां एक इन्विटेशन आहा बड्डेक सांजचें 21st बड्डे. तुमकां सांगलेलें न्ही तेंगेर सायबीण आसलेलें म्हणून तेंचेच घरा. सो आयज शिव ना बड्डेक तो आयज बिजी आहा. डायरेक्ट रातचे आतां 2 येतलो. जेवपाक येयलो आपूण 3 नाल्यार 4 पावता हांव पार्लर जेवपाक कित्याक आतां डॉक्टराचें इव्हेंट आहा न्ही केदाराचें तेजे एकाक इव्हेंट तें. सो जेवपाक येयलो तेकाय हें करी खूब आवडटा. बेश्टें चिली पावडर घालून केलें न्ही चिकन करी तेका तें आवडटा. सो तो आयज बड्डेक ना पण तिणें आमकां 2 म्हयने पयलीं सांगलेलें बड्डेक यो म्हणून. सो कोणाक तरी सांगला आशिल्लो आतां ड्रायव्हराक वळखीचो कोण आसा तो वचून आमकां ड्रॉप करतना हाडटलो. जस्ट लागीत आहा पयस ना. पयस बीन आसल्यार न्ही शिवन नाका म्हणपाचो वचपाचो. सो लागीत आहा वचून येता आयज सांजचें 21st बड्डे. तो म्हटलें मम्मी थोडेशेंच कर चिकन करी एकू टायम न्ही रातचें काय उरचें ना आमी मागीर तशें उरता मागीर तें. तेका लागून आतां ताका स्टडीज कर म्हटलें कित्याक रातचें उरना न्ही आमी. सो ताका लागून कर चल मागीर जेवून थोडेशें ताका जेवून मागीर परत तरी स्टडीज घेवंक जाय मॅथ्स बीन. सो ताका लागून सो आयज वयतलें मागीर बड्डेक सांजचें. सो म्हटलें इल्लेशें कर करी चड करूंक वचनाका मागीर तशें उरतलें मागीर तें. ओके सो सगळें सामान काडलें हांवें क्रिसमसाचें मशीन मारता. ओके सगळें मागीर शावर बी घेवन येता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला. सो मशीन बीन मारून जाल्लें आसा. तो म्हटलें की तुमकां तें चिकन करी हांव शेअर करता. ओके केन्ना तुमी चिकन बी हाडलें आनी तुमकां रोखडेंच करून खावंक जाय. हेका चड टायम लागना मसाला वाटपाचें बीन कांय अशें टेंशन ना. सो रोखडें जाता. ओके ते तुमकां शेअर करता आनी परत दाखोवचें ना हांव. ओके चला. सो म्हाका न्ही आतां नुस्तें खावपा अशें मूड येना म्हणजे अशें उलटी बिलटी कांय जायना पण नुस्तें अशें जाय अशें ना. एक टायम अशें आसलेलें म्हाका नुस्तें जाय आसलेलें पण आतां न्ही नुस्तें म्हटल्यार म्हाका अशें खावपा अशें मन येना. तेका लागून नुस्तें बी हाडना आतां कमी. म्हणजे चिकन तरी मातशें चिकन बी हांव चड खायना 1-2 पीस इतलेच पण ग्रेवी बरें आसलेली जेवण बरें वयता. व्हडलो चमचो. सो आतां घालता कांदे. सो हांगासर न्ही कितले घेतले कांदे तुमकां जाय इतले 2 कांदे चॉप करून घेतले घाल. सो कांदे न्ही बरें 1-2-3 मिनटां एका बरें फ्राय करून घ्या. सो आतां घातला टोमॅटो आनी हांगा दवरला खजुराक मूय येयला पळय मातशें गरम आनी थंय दवरला ते मूय वयतले मागीर. सो बरें एका फ्राय करून घ्या. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो आलें लसूण पेस्ट. सो बरें एका मिक्स करा आनी एक बरें 3-4 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो थोडेंशें मीठ घालता एज पर द टेस्ट मीठ घाला आनी आतां टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जाय आनी आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. हें ताका मिक्स करून घ्या आनी टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जावंक जाय. हांगासर पळयात टोमॅटो न्ही बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां घालता चिकन जस्ट थोडेशें घेतला की 1 टायम तें घाल. सो बरें ताका मिक्स करून घ्यात. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो. बरें ताका मिक्स करून घ्यात. सो पळय हळद घालून एका बरें मिक्स करून घेतला. उदक बी घालून ना न्ही गे ताका मागीर उदीक सुट्टलें. ओके घाल तापोवन न्ही आमकां एक 5 मिनटांनी एका मातशें शिजोवन घेवंक जाय. सो हें पळयात उदक बीन कांय घालूं नासलें उदीक सुटलां आनी चिकन न्ही 100% कूक जावंक ना जस्ट 50% कूक जाला. सो आतां कितें मसाला घालता. आतां मम्मी मसाले घालता. मसाला न्ही हांव हांगासर थोडो कमी घातला. तुमकां चड तीख बीन जाय तुमी चड घालात कांय ना. चिली पावडर आनी जस्ट थोडेशेंच न्ही गरम मसाला घातला घाल. आनी आतां घालता अर्दो लिंबूचो रोस घाल. आनी तुमकां जाय जाल्यार चिकन मॅगी क्यूब थोडे घालूं शकता हांवें घालूंक ना. ओके बरें एका मिक्स करून घेयात. सो बरें मिक्स केल्लें आसा. जस्ट धांपोवन 1-2-3 मिनटां ताका अशें कूक करून घेवया. धाप तें पळय 1-2-3 मिनटां एका बरें कूक करून घेतला. सो आतां घालता गरम उदक. गरम उदक घालूंक जाय. जितलें तुमकां ग्रेवी जाय तितलें तुमी उदक घालात. हें पळयात
हें पळय उदक घालपाचें पुरो. इफ तुमकां कमी जास्त तुमी करूं शकता, आमकां पुरो इतलेंच. आनी उदक घालून मातशें ताका टेस्ट करून पळयात. मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालात. आतां हेका न्ही बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय, म्हणजे बरें ताका लो फ्लेमीन न्ही बरें हेका कूक करून घेवंक जाय. मागीर आमचें ग्रेवी रेडी. सो हें पळयात. आनी सायडीन न्ही तेल बीन सुटलेलें आसा. हें रेडी आसा. हें पळयात बरात. हें एकदां करून पळयात तुमी, रोखडें येता, चड टायम बी लागना. सो कोथमीर घालता. सो हांगासर चिकन ग्रेवी रेडी. खूब जाणां म्हणटाले केरला स्टायल खंय. हय केरला बी अशें करता. हां तुमकां जाय जाल्यार हेतून बटाट बीन कट करून घालूं शकता. ओके ते रेरागेर न्ही बटाट घालता कट करून. आमगे बटाट घालना की बटाट घातले सुद्दां आनी खायना कोण बटाट. हांव करता की सलाड. हय हांव करता सलाड. ओके चल जालें. आनी कांय ना व्हडलेशें थोडेशें सलाड करतलें. वयता शावर घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जेली आमी सलाड केलेलें हांवें थोडेशें आनी कांयच ना स्पेशल. ते ग्रेवी आनी बासमती रायस केल्ले. सो आतां बसला आमी स्टडीज करपाक. तेजे मॅथ्स थोडे घेता आमी. सांजच्यान टायम मेळचें ना. ओके म्हाका न्ही एक म्हाजे युट्यूब फॅमिलीन एक बरेंशें एक आर्ट काडून धाडलेलें. तो घालता सायडीन पळयात. स्टार्टींग म्हणजे म्हाका कळकूच ना कितें म्हणून तें. मागीर पळय जाल्यार बरेंशें मम्मी म्हणजे मदर आनी बेबीचें ताणें बरें आर्ट काडला. सो थँक्यू. हांव ताचें नांव आसा समृद्धी. सो थँक्यू. म्हाका खूब आवडलें तेजें आर्ट. ओके सो आनीक आसा म्हाका सांगलेलें ताणें की आपलें एक चॅनल आसा प्लीज सगळ्यांक सांग म्हणून. नांव आसा केजियास वर्ल्ड म्हणून. ओके सो तुमी तेजें चॅनल पळयात. ओके जशें तुमी म्हाका मोग दिला तशें ताका तुमी मोग दियात. ओके चॅनल सबस्क्रायब करात. ओके चला. सो आतां हांव घेता स्टडीज. बसला तो हांगासर. मागीर डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके शिव येवंक ना जेवपाक. तो 4 येतलो खंय जेवपाक. ओके तो चला सांजचें मेळटा. ओके चला. तो जाली आमी रेडी. हे पळय मम्मी रिची रावला गेलो सकयल. जस्ट आतां येयलो ड्रायव्हर. तो चावी घे. ड्रायव्हर आत्तां येयलो. ओके 6:30 जाली. जस्ट भायर सरता आनी डायरेक्टली तुमकां न्ही थंयच मेळटा आनी काय मदीं अशें लॉक करचें ना. ओके चला. सो पावली आमी सारके लोकेशनार आनी ती भायर येयला. बर्थडे बॉय. सो आसा बर्थडे बॉय. हॅपी बर्थडे. आं ते विश कर हॅपी बर्थडे. आनी हें आसा क्विटेरिया आनी ते चिडू. थंय मॅचींग हॅलो आं बरं रे हाय म्हण मरे. बेस्ट केला. हे पळयात हेणें केला खंय. तुजें नांव कितें. रुवेला. बेस्ट केला. सो आमी न्ही मातशें घर पळयता. यो गे पळय गे आनी येवपाचें केन्ना यो. हांगासर पळय क्रिसमस ट्री जाले आमची रेडी. डिसेंबर ना. हो तेच हांवें सगळें काडलें आयजूच सामान. बेस्ट आसा. हें पळयात आनी हांगच्यान व्यू पळयात. वायर पळया. वायर हा आम्ही जस्ट आता भायर रावला. पावस येयलो. एक्चुअली सांगलेले पावस येतलो म्हणून. Let's go! Hey, hey, come on! Hey, hey, hey! Flash gotta be the make some noise. 4, 3, 2, 1. Here we go. Make some noise. Hey, hey! Happy birthday, happy birthday. Well, wishing you a very happy birthday, Sen, and definitely congratulations to the entire family. Well, seeking for God's blessing. Okay, Ruela, not on his face, please. All right. Well done. Well done, beautiful. Yes, Ruela, Mrs. Kitty, make some noise for them. Yes, practice performing. First of all, I would like to thank God and next my family. So glad I'm thank you Ani kind so thank you. Yes, and Viva! Alright, and I saw Ako Uso.
सो जस्ट आत्ता पावली आमी घरा 11 आली. शिव अजून येऊंक ना. शिव लेट येतलो 1-2 जातली पुरो जालें. आनी हो रित्री एक जाग्यार बसत ना नाचून 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 हालात ना. यो म्हटल्यार घरा येना खंय नाचता खंय आपूण. सो आमी जेयली आनी भायर सरली बेगीन आनीक बसोंक ना कित्याक तो ड्रायव्हर रावल्लो न्ही ताका लागून. ओके पावली आमी आतां न्हिदता. ओके सो बरें आसलेलें बर्थडे सेलिब्रेशन. आनी क्युटेरिया तुजो हजबंड मागीर चेडू म्हणजे चेडो सगळें बरें बरें आं मायान सामकें हें म्हणजे चड एटिट्यूड बी कांय ना. बरें मोगाळ सामकें बरें टायम स्पेंड केलें. ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. टॉयलेटी गेला टॉयलेटीन एका बसला. चला बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा ताका विश करता. तर नाव आसा मारी परेरा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. So once again, happy birthday, Marie Pereira. Happy birthday and many blessings to you. May God receive happy birthday. Chala, bye. Bye.